हालेलुया. पण रेतीर सुरू केली की मग तुम्ही चिंतून करो पण रेतीर नाही मगाच्या बाबा बहिणीनो आज जाऊन पावला हालेलुया आमचे गायन कित्याक हालेलुया म्हणल्याचो शब्दाचो अर्थ जावन आसा देवाक जावं महिमा देवाक जावं वर्गा. लेट गॉड बी ग्लोरिफाईड. देखून परत एक पटे म्हणया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो टेरी स्टॅनली फॉक्स जुलै 28 तारीख 1958 इस्वेंत कॅनडांत जल्मलो. ओडलो भाव तसो फ्रेड आणि धाकटो भाव डॅरल आणि ताची बहीण जुडीथ 4 जणांचे बहु सोबीत देव बिरंतचे कुटुंब. आणि हांचे पैकी टेरी स्टॅनली फॉक्स तिके चुरूक स्वभाव असो ताका खेळचे म्हणल्यार भारी खुशी. विशेष जावन फुटबॉल हॉकी आणि बास्केटबॉल खेळच्यांत भारी हुशार. सदां सांजेचे हेरा भुरग्यां सांगता सकाळांक वट्टू करून टेरी स्टॅनली फॉक्स बास्केटबॉल खेळतालो. आणि आपल्या 18 वर्सां प्रायर एक दीस सांजेच्या वेळार बास्केटबॉल खेळता आसतना टेरी स्टॅनली पडलो आणि ताच्या दोंपराक गाय जालो. आणि दोंपराक जाल्लो गाय तपासणी करून पळयत असताना ताणें खेळच्या त्या मजबूत पायांच्या दोंपराच्या हाडांक कॅन्सर लागले. आणि कॅन्सर सगळ्या कुडीक विस्तारचे नाका म्हणून तसो पाय कितें आसा दोंपरा वयर 7 इंचां म्हणस कातरून काडलो. आणि आस्पत्रेच्या कटल्यार टेरी स्टॅनली फॉक्स थंयसर न्हिदोन आसतना ताच्या भोवती सबार जाणां भुरगीं आणि युवा जण विविध रितीचे कॅन्सर घेवन चिकित्सा घेवन आसले. आणि हे पळोवन टेरी स्टॅनली फॉक्साचे काळीज मोवाळ्ळें. ह्या भुरग्यां खातीर आपूण कितें पुणी करी जाय म्हणून ताणें येवजिलें आणि आपणाच्या कातुरलेल्या त्या हात पायाक एक कृतक पाय बसयता आर्टिफिशियल लेग. आणि सुमार एक 5000 किलोमीटर धांवणी धांवच्याक तो आयोजन करता. आणि ह्या धांवण्याक तो नाव दिता भारताची धांवणी द मॅरेथॉन ऑफ होप. आणि 5000 किलोमीटर आपूण धांवन असले सगळे पैसे ह्या भुरग्यांच्या चिकित्से खातीर हांव दिता म्हणून टेरी फॉक्स चिंता. आणि ताचें सपन जारी करपाक साबार जण ताच्या बगलेक येतात. आणि अशें दिसाक 50 ते 60 किलोमीटर म्हणून सरीसुमार 143 दीस 3500 किलोमीटर टेरी फॉक्स धांवता आणि साबार पैसे एकठांय करता. आणि 143 दीस जाल्ल्या उपरांत टेरी फॉक्साचे कॅन्सर कितें आसा ताच्या कुडीक विस्तारता आणि ताका धांवूंक जायना. सप्टेंबरची 1 तारीख 1980 इस्वेंत टेरी आपणाची धांव रावयता तर मुखल्या वर्सा 1981 इस्वी जुनाच्या 28 तारखेर आपल्या 22 वर्सां प्रायर टेरी स्टॅनली फॉक्स मरण पावता. मगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो बरवर्षाची धांवणी आराम केल्ली टेरी फॉक्सान थंय अंत जावंक ना. बघा ताचे फाटलावदार कोण आसले सक्कड सांगाता मेळोन ती 5000 किलोमीटर धांवणी तांणी आखेर केली. आणि अजून पर्यंत मगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो टेरी फॉक्साच्या सांगात्यांनी सांगाता मेळोन आसा केल्लें टेरी फॉक्स संघटन टेरी फॉक्स फाउंडेशन म्हणून आमी म्हणटा अजूनही कॅनडात आसा. आणि हर एक वर्सा 5000 किलोमीटर मॅरेथॉन धांवणी म्हणजे बरवर्षाची धांवणी धांवन पैसे एकठांय करतात आणि कॅन्सर लागिल्ल्या पिडीस्त भुरग्यांक दान जावं दितात. मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो टेरी फॉक्स मरण पावलो तरी ताणें आराम केल्ली ती बरवर्षाची धांवणी रावोंक ना आणि अजून ती मन धरून आसा. मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो निमाण्या शुक्रारा खुर्साचेर मेल्लो जेजू आणि तो जेजू जिवंत जाला. आणि ताणें आमकां दिल्ली ती बाबार्ताची बरवर्षाची दिवटी आणि अजून आमी घेवन धांवून आसा. देखूनच कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 15 वाक्य 14 आमकां सांगता. सांत पावल म्हणटा जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी प्रकट करता तो संदेश व्यर्थ आणि आमचो बाबार्थी व्यर्थ.
मोगाच्या बाबा बहिणीनं अशें जावंक ना कित्याक सोम्याक जिवंत उठयला आणि आम्ही परगड करचो बाबाच व्यर्थ जावंक ना आणि आम्ही दिवसोचो संदेश व्यर्थ जावंक ना आणि ह्याच खातीर ह्या सांजेच्या वेळार मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनं सोम्याचे जिवंतपण परगड करच्याक आणि ताच्या जिवंतपणा मुखांतर लाभचो तो उजवाड आमच्या घरांनी घरांनी वरच्याक ह्या सांजेच्या वेळार ह्या लितुर्जेंत आम्ही भागीदार जावन आसा. देखून सांत आगोस्तीन म्हणटा आम्ही पास्काची परबा आणि हालेलुया आमचे गायन. वी आर ईस्टर पीपल अँड हालेलुया इज आवर सॉंग. आणि ह्याच खातीर जे हालेलुया हांव गायत आसतना देवाक हांव महिमा दिता. आम्ही पास्काची परजा मोगाच्या बाबा बहिणीनं आणि हालेलुया आमचे आणि तुमचे गायन. देखून आज हे जिवंतपणाची परब आचरण करच्या या संदर्भी ही एक लांब लितुर्जी मस्त वाचपांत आसात. ह्या लितुर्जेंतले 3 भाग हांव तुमचे मुखार दवरता आणि पुन्हा जिवंतपणाचो संतोष आम्ही कशें घरा व्हरयेत म्हणलें तुमकां स्पश्ट करता. पयली संगत जावन आसा उजो. हांगासर उजो कितें आसा सगळे लायट पालवून उजो आमी आशिर्वादीत केलो आणि ही पास्काची वात आमी पेटयली आणि ह्या पास्काच्या वातीत तुम्ही हर एकल्यानी पेटयल्ली वात तुमच्या काळजांत उजवाड जावन रावूंक जाय. आणि देखून पुन्हा जिवंत क्रिस्तचो उजवाड म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जळोवंक जाय. रोमाक तुम्ही गेल्यार तर थंयसर जेजुईत मेळाचें एक व्हडलें घर आसा आणि त्या घराच्या आंगणांत 2 व्हड जैत इमाज आसात. एक इमाज सान फ्रांसीस सावेराची आणि एक इमाज ताचो गुरू सा इनास लोयोलाची. व्हड जैत इमाज आणि थंयसर सा इनास लोयोलान सान फ्रांसीस सावेराक मिसावाक आपयल्लें तें गडीत विवरसिलां. आणि सकल त्या इमाजी सकल बरयल्लीं तीं उतरां अशीं आसात. इटे इन्फ्लामाते ओमनिया. इटे इन्फ्लामाते ओमनिया लातीन भाशेंत म्हणजे गो अँड सेट द होल वर्ल्ड ऑन फायर. हो सगळ्या संवसाराक उजो लाय. आणि सान फ्रांसीस सावेरान हेंच केलें. उजो ताणें लायलो भावार्थाचो सगळ्या संवसाराक वचून आणि आमच्या भारताक तो आयलो आणि अजून पर्यंतची कूड ती गोंयांत आसा भावार्थाची साक्ष जावन. आणि ताणें जळयल्लो भावार्थ मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आणि काळजान अजून तो पेटोवन आसा. देखून आमी हर एकल्यांनी या पास्काच्या वातीतावन काण गेल्लो तो उजवाड आमच्या काळजांनी पेटोवंक जाय. आणि तो व्हड मात्र पुन्हा जिवंत क्रिस्तचो उजवाड म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येतलो. कित्याक सम्यान म्हणलीं तीं उतरां लुकाचो वांजेर अध्याय 12 वाक्य 49. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आणि तो आतांच म्हाका पेटलेलो जाय. आणि माथेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत वाक्य 16 आमी आयकता तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजडो तो तुमचो बरो करण्यो पळो आणि तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देखून ही रात उजवाडान भरलेली वात. ही रात उजवाडान भरलेली रात आणि या वातीतावन पेटचो उजवाड मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो केदींच पालवंक नजो. देखून क्रिस्तचो उजवाड तुमच्या काळजांनी सदांच जागो आसूं दी. दुसरी संगत आयच्या लितुर्जीन जावन आसा देवाचें उतर. सबार कोटी हांवें विचारलें आसा शनिवारा हालेलुयाच्या शनिवाराच्या लितुर्जेक तुम्ही गेल्यात की म्हणून सडावत गेल्या तुम्ही मस्त जाणां. देखून हांवें विचारलें आसा त्या लितुर्जेन कितें आसा आणि मस्त जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा. आता 2 संगती उडास आसात. एक मस्त वाचपां कोणे वाचलें कोणे कीर्तन वाचलें कोणाचें सोबीत जालें. आज बरेंकर सत्रांनी सोबीत केलां देखी सोबीत जाला म्हणून. आणि एक संगत उडास आसची एक वात व्हरचें असल्या चेहरांक केदलांक पुरा मेण वतून दवरचें. ह्यो 2 संगती मात्र आमकां उडास आसच्यो. पण मोगाच्या बाबा बहिणीनो आज इतली लांब वाचपां आनी कीर्तनां कित्याक म्हणल्यार सगळ्या सोडवण्याची चारित्र्याची काणी भोव सोबीत करून हांगासर वर्णिल्या. एका तरणाट्याकडे हांवें विचारलें आतां इतली वाचपां वाचतात तेंगी तुवें सांगलें तातले एक वाचप तुका उडास आसा की म्हूण. आणि तो वडो ताणें म्हणलें फादर एक वाचप उडास आसा. सांज जाली सकाळ येयलो हो पयलो दीस. सांज जाली सकाळ येयलो हो दुसरो दीस. ते कालें जाल्लें आमकां गोत्त ना पूण दीस उडास आसा ताका. देखून मोगाच्या बाबानो आनी बहिणीनो आज मस्त वाचपां वाचलीं खंडीत जावन पयलें वाचप तुमकां उडास आसो जेत.
संसाराच्या रचनेचे आणि ताच्या उपरांत सोडवण्याचे बोसबीत काम या सकड वाचपांनी विभारिला आणि हांगासर गायलेली ती कीर्तना बहु अपुर्बायची कीर्तना वर्सामध्ये तुमकां आयकूंक सबारपोटी मेळची नात पूण देवाची उतराची सकत हांगासर आसा. म्हज्या भावा भयणीनो, देवाच्या उतराची सकत कित्याक इतली बळवंत तुमकां कळीत आसा. मनशाच्या उतरांक मस्त सकत आसा न्ही. जर कोणाची खोटी जीभ आसा तर आमी म्हणटा कोट्टो लागिल्ली जीभ. देखून त्या जिबेर कितलो काळो तिबो आसा आमी पळयता. देखून कितलो काळो तिबो आहा पळय तितली कोट्टो जिबी. मात्र न्ही ह्या दिसांनी तुमी इडल्यो बऱ्यो करतात न्ही. देखून इडल्यो करता आसतना भुरग्यांक लागीं येवंक ना. काले मनीस सांगल्यार इडल्यो घट जातात खंय. देखून मनशाच्या उतराक बारी मोड. खासदाराक तुमी सैरीक पळोवंक गेल्यार तांणी येवन जेवल्यार वा तुमी वचून जेवल्यार तें समासम न्ही. तीं जेवली आमी जेवली पूण दिल्लें उतर मोडल्यार तें बारी डेंजर. देखून मोगाच्या बाबा भयण, मनशाच्या उतरांक जर इतलें मोल आसा तर देवाच्या उतराक कितलें मोल ना. देखून इसाया प्रवादितेचें पुस्तक आमकां म्हणटा जशें पावस आनी बर्फ मळबाकान देंवन हांगासर आसलेल्या त्या धरणीक उदक दिवनासतना पाटी वचना, तशेंच देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें हर एक उतर निर्फळ जायनासतना वेचना. हर एक उतर फळ दितलें मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो. देखूनच एम्माउसाच्या वाटेर येत आसतना शिशू म्हणाले तो उंडो मोडटाना आनी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमची काळजां भितर पेटली म्हणटा. देखून आज हे देवाचे उतर वाचता आसतना मात्र न्ही हर एक फावटी देवाचे उतर वाचता आसतना आमची काळजां पेटोवंक जाय. आमची काळजां पेटोवंक जाय. देखूनच मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, देवाचे उतर आमच्या जिणेक प्रेरण आनी उजवाड. आनी तिसरें मुखलो भाग जावन आसा थोड्याच वेळान आमी हांगासर आचरण करतले हांव. तो जावन आसा नवें उदक आशिर्वादीत करचो भाग. मोगाचें नांव उदक जावन आसा जिविताची जर. निमाणें मरता आसतना आमी सोडचें उदक. कित्याक मरोंक म्हण न्ही पूण जिविताची जर देखून निमाणें मरच्या व्यक्तीक आमी फावो करचें तें उदक. उदकपणी पियोन संतोषान मरोन दी म्हणलें आमचें हर एकल्याचें मागणें जावन आसता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत हो सगळो संवसार तुमी काण गेल्यार 71% ह्या संवसारांत आसचें उदक. संवसारांत आसचें उदक. ह्या उदका पैकी 96% उदक दर्यांत आसा तें मिठाचें उदक पियोंक जायना. उरलें 4% उदक आमकां पियोवच्या खातीर. देखून उदक कितलें मोलादीक तुमकां कळीत आसा. मात्र न्ही एका मनशाच्या कुडींत सुमार 60% उदक आसा. तुमकां डावट आसा की? डावट असल्यार घरा वचून एक सुवीक हाडून तोपून पळया. खंय जाल्यार तोपा रगत भायर सरता. देखून 60% कुडींत आसचें रगत म्हणजे उदक. आनी तशेंच एक व्यक्ती सुमार 3 हप्ते जेवण नासतना वांशेत खंय पूण उदक नासतना 2 दिसां वयर वांसूंक जायना. देखून उदक जावन आसा जिविताची जर. उदक जीव दिता. देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो, उदक नितळ करता. पवित्र स्नान वेळी उदकान पवित्र स्नान आमकां दितात आनी आमची पातकां धुवन वेतात. आज हे पवित्र केल्लें उदक तुमी घरा व्हरतात आनी विविध संदर्भांनी तुमी वापरतात. मात्र न्ही हांगासर ही गरजेंत आमी पवित्र स्नानाच्या संभ्रम वेळी हें उदक आमी वापरता. माथेवाच्या वांजेल अध्याय 10 वाक्य 40 आनी 2. जो कोण म्हज्या आती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलाव धर म्हूण एक कोप शेळें उदक दिता, सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका चुकोसना. देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो, जीव दिवचें जावन आसा अति श्रेष्ठ. देखून जिविताचें उदकाची जर ह्या उदकांतल्यान आमकां फावो जाता. देखून हें बेजार केल्लें उदक आमचे वयर शणायत आसतना देखलें हांवें उदक म्हणलें आमी गीत गायता. म्हणजे तें उदक आमचेर पडटा आसतना आमी नितळ जाता आनी आमी पवित्र आत्म्यान भरता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या लितुर्जेंत हे आजचे 3 प्रमुख भाग हांगासर हांवें तुमकां सांगलें. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या रातीच्या लितुर्जे मरिपात जेजूचें जिवंतपण आमी समरंता. घरा येत आसतना नियाळाक 2 संगती आमी व्हरया. पयलें जावन आसा जिवंतपण जावन आसा म्हज्या बाबार्थाची निशाणी. जर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवंत उठोवंक ना तर
आम्ही पासर स्वभावात व्यक्त हांगा आम्ही कोणी आसची ना हे बेस्ती असचे ना निमाण सुत्रार आखेर असते क्रिस्तांव पण असते ना पण आमचो समी जिवंत जाला आणि या खातीर आमकां हर एकल्यांकी पवित्र स्नान वेळी तो भावार्थ लाभला. या सुपास्ताच्या वातीतून पेटयल्ली वात या जाग आवय बापायक आनी पदर मोदरनेक दिता आनी म्हणटा घेयात क्रिस्तचो उजवाड. आणि तो उजवाड मोगाच्या बाबा भयणीनं म्हज्या आनी तुज्या जिणेंत आमच्या आवय बापायनी आमच्या खातीर तो काण गेला. देखून ही बाबार्थाची निशाणी बाबार्थचो गुर्त जावन हांगासर देव मंदिर आसा तुमी मिसाक येतात. बाबार्थचो गुर्त जावन तुमच्या घरांनी आल्तार आसा आणि त्या आल्तारार सबार संगती तुम्ही दवरतात कित्याक थंयसर बाबार्थाची निशाणी आसा. या संवसारांतले कितलेय संगती आमी पातयल्यार निमाणे आमी पातयेवचे सोम्याचेर निमाणे आमी पातयेवचे सोम्याचेर आमकां कळीत आसा सकाळी आमी उठता म्हणून तरी पूण न्हिदच्या पयले आमी आनंद बाप्पा काडून न्हिदता. सोम्या म्हाका राग फाल्यां सकाळी म्हाका उठय म्हणून जावं पुरो आमी इडल्याक घालता इडल्याचें पीठ करून घालता ती खमीर ताचेर आमकां मस्त पातयेनी तरी पूण आमी मोडके कुरीस घालता कित्याक थोडे फावटी उगनातल्यार म्हणून. मोगाच्या भावानं आनी भयणीनं ल्हान ल्हान संगती मरिपात या संवसारी संगतीक आमी पातयेता पूण निमाणे आमी पातयेवचें सोम्याचेर. देखून सोम्याचें जिवन पण मोगाच्या भावानं आनी भयणीनं म्हज्या भावार्थाची निशाणी देखून हें हांवें प्रगट करूंक जाय. आनी निमाणे म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनं जीवन जेजू जेन्ना म्हज्या जिणये मुखार जिणये भितर येत आसतना म्हजी जिणी बदलोंक जाय. जर घर समानांतल्यार घर बदलियेत, वाडो समानांतल्यार आनी एका वाड्या वशीत, जर फिरगज समानांतल्यार आनी एका फिरगजेक मिसाक वशीत, जर हो गांव समानांतल्यार गांव सोडून वशीत, संवसार समानांतल्यार दर्याक उडोवंक जायना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनं जर हांव पयलें समाज जालो तर म्हजें जिवीत बदललें तर ताका सक्कडी बदलता. देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो नांव गांव जागो बदलिल्यार म्हजी जिणी बदलना. मोगाच्या बाबान आनी भयणीनं जेजूच्या जिवनपणा वरवीं आनी जेजू वरवीं जिणी बदलाप जाल्ले दोग जण व्यक्ती आमच्या मुखार आसात. एकलो पेद्रो आनी एकलो पावलो. पेद्रो तुमकां कळीत आसा भिवकुरो 3 फावटी नेगार केल्ल्या उपरांत खंय धांवलो म्हूण आमकां कळीत ना. पूण या पेद्रोक धैर्यान भरले सोम्यान पेद्रोचें नांवच बदलता जेजू. तो म्हणटा पेद्रो तूं पेद्रो म्हणचें कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो. आनी येसू पेद्रो सुमार उबे रावन 3000 लोकां मुखार थंयसर उलयता आनी थंयसर आसलेल्या सगळे जेजूचे पाटलावदान बदलतात. मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी एक व्यक्ती जावन आसा साऊल तरणाटो धैर्यवंत आनी थंयसर आसलेल्या क्रिस्तांक क्रिस्तचो पाटलाव करतल्या हर एकल्यांकी तो जिवेशी मारूंक येता. आनी ह्या संदर्भार देव ताका भेटता आनी तो पाऊल जावन बदलता. देखून पेद्रो आनी पाऊल जेजूच्या जिवनपणा उपरांत आनी जेजू वरवीं बाचावी जोडिल्ले आनी तांच्या जिणयेंत बदलावण आयिल्ली. मोगाच्या बाबा भयणीनं जीवन जेजू म्हजें आनी तुजें जिवीत बदलिता. आज या सांजेच्या लितुर्जे उपरांत आमी घरा वयत आसतना मोगाच्या बाबा भयणीनं एक संगत आमच्या मोतींत उडास दवरया. हालेलुया आमचें गायन आमी पास्काची परजा कित्याक आमी हर एकली जिवंत जेजू क्रिस्तच्या उजवाडान भरल्या देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी भरल्या आनी पवित्र केल्ले उदक म्हजेर आनी तुजेर शेणायत आसतना आमी पवित्र जाता. आनी निमाणें जीवन जेजू म्हज्या आनी तुजे भितर येत आसतना म्हजी आनी तुजी जिणी बदलता. आमेन.